थंड दवरुना. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इज हे आता हांव पॉयंट ऑफ ऑर्डर तो परत ते टुरिझम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एकूच डॉक्टर प्रमोद सावंत आम्ही मंत्री आहा ते बेश्टे चीफ आय काय एक मिनिट चीफ मिनिस्टर कदाचित ऑपोजिशनाक बरोबर नाही आसतले ते अशें म्हणा बरोबर नाही स्पीकर सर पहिले ताका मातशें सांगा बरोबर नाही चीफ मिनिस्टर उलोवपाचें बंद कर. स्पीकर सर कशें बरोबर ते सांगता हांव कशें बरोबर ते सांगता म्हणून सांगला तकली थंड दवरून मिनिस्टर फॉर हेल्थ चीफ मिनिस्टरनी फट मारता ओ कितें तरी लिपयता कशें ते सांगता स्पीकर सर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर बिकॉज व्हेरी स्पेसिफिक सगळे फटयता म्हणजे कितें ते फटोवपाचे धंदे चलोवंक ना आमी कदाचित फटोवपाचे आनी दुसऱ्या राज्यात आसतले हांगा आनी तुमकां अपेक्षित कितें आसा न्ही स्पीकर सर आयक अपेक्षित खूब अपेक्षित तें सांगूलें. एक मिनिट स्पीकर सर हो पोस्टपोन्ड क्वेश्चन कित्याक केल्लो कित्याक ताका उत्तरान कितें तरी डिटेल जाय आशिल्ली ताजे बरोबर म्हजो पोस्टपोन क्वेश्चन आहा नेक्स्ट सेम इशूचेर तो सांगता कितें हांगा ताणें बाब युरीक कितें सांगलां की इट इज अंडर कन्सिडरेशन खंयचें प्रायवेट मेडिकल कॉलेज म्हाका तो सांगता स्पीकर सर नो सच प्रपोजल इज अंडर कन्सिडरेशन. आयक एक मिनिट आं स्पीकर सर एक मिनिट मातशें आयक मुख्यमंत्र्यान स्पीकर सर 16 मार्च 2024 एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें आफ्टर अ कॅबिनेट मिटींग आणि ताणें म्हणलां की अ प्रायवेट मेडिकल कॉलेज विल बी सेट अप बाय अ ट्रस्ट. द मॉडल हॅज बीन फायनलायज्ड बाय द नीती आयोग. एक्झॅक्टली एक वर्स नंतर म्हळ्यार जून 2025 हें कॉलेज सुरवात जातलें. हे कॉलेजीन गोंयच्या भुरग्यां खातीर सीट रिजर्व आसतलें. हे कॉलेजी खातीर 10,000 स्क्वेअर मिटर जी सुडाची जमीन घेतले आमी तांकां दितले ट्रस्टाक अशें मुखेलमंत्र्यान म्हणलां. इन्सिडंटली जी सुडा कम्स अंडर अर्बन डेव्हलपमेंट आनी होच मंत्री तो मंत्री आहा. स्पीकर सर आतां क्वेश्चन पोस्टपोन करतकच तो म्हाका सांगता देर इज नो सच प्रपोजल अंडर कन्सिडरेशन. म्हळ्यार कितें जें कितें मुख्यमंत्री सांगता तें कांयच ना म्हणून तो उत्तर दिता. स्पीकर सर म्हाका उत्तर मेळ्ळा. आतां फुडें तो कितें म्हणटा आमी प्रश्न घाला की लँड लुजर कोण आशिल्ले जमनी कोणाच्यो गेल्या आनी तांकां जॉब दिवपाक तुजो प्रपोजल कितें आहा. तो म्हणटा आपल्या प्रपोजल कांय ना. पूण आतां आमकां कळटा की 500 कोटी घालून जें हॉस्पिटल बांदिल्लें ज्याच्या खातीर हांव कोर्टान वचचो पडला हायकोर्टान तें हॉस्पिटल दिवपाक प्रायवेट पार्टीक ताचे कडेन प्रपोजल आहा. पूण आमच्या फातोर्डेच्या लोकांक शेतकऱ्यांक नोकरी दिवपाक ताचे कडेन प्रपोजल ना. स्पीकर सर फॅमिली सिल्वर म्हूण आसता इंग्लीश भाशेन एक म्हणटात सेलिंग ऑफ युअर फॅमिली सिल्वर म्हळ्यार आमचो एसेट 500 कोटी रुपयांचो आमचे फातोर्डेचो एसेट तो दिवपाक तयार जाला. And Speaker sir, either fort न्ही कितें I am placing it on the table of the house. This is violative of CBC guidelines. Speaker sir, Central Vigilance Commissionaचे guidelines against हाका बेडयो पडटल्यो वो कितें उलयता नाही प्रश्न कितें उलयता स्पीकर सर फोट कशी बांदली ताणें पोस्टपोन कित्याक केलो क्वेश्चन पोस्टपोन कित्याक केलो. स्पीकर सर सीबीसी गायडलायन हांवें फ्लोरास आमी म्हाज्या माध्यमांतल्यान सीबीसी गायडलायनाचें खंयचेंच उल्लंघन जावचें ना. तुवें सांगला हाका अंडर कन्सिडरेशन म्हाका म्हणटा नो कन्सिडरेशन गायडलायन जो कोण सीबीसी गायडलायन वायलेट तो जेलान पावतलो. सरकार जय सरदेसाय बसून आयकून घ्यावा त्यांचे प्रश्न उत्तर ऐकून घ्या. कोणी जर सीबीसी गायडलायन जर वायलेट केले ही विल गो स्ट्रेट टू जेल and the prime minister only will put him in jail. We don't have to do anything. That I am telling you, Speaker sir, एक मिनिट आन्सर दिवंक ना ताणें दोन मनशांक दोन भशेन आन्सरां दिल्या दोनूय क्वेश्चन पोस्टपोन केल्या. यू आर स्पीकर सर यू प्रिसाइड ओवर द हाऊस तुवें मंत्र्याक रिस्पॉन्सिबल जावपाक जाय. पोस्टपोन कित्याक केलो क्वेश्चन पोस्टपोन कित्याक केलो कोर्ट आन्सर दिवपाक ऐकून घ्या. आता आन्सर दितात हांगा कितले मुखेलमंत्री आहा आतां विचारता हांव परतो एक्सपंज करा जाय जाल्यार कितले मुखेलमंत्री आहा सांगता. स्पीकर सर तो परत मुख्यमंत्री आतां म्हणटाच आमी मुख्यमंत्री एक सांगता तू एक सांगता. आमी हांगा कसलोच प्रपोजल घातले ना हावजान की आमी सगळे मुख्यमंत्री आमचे पोर्टफोलियोचे आसा आमकां तकली आमी आपले पोर्टफोलियो चलयता पूण लास्टाक राज्य मुख्यमंत्री चलयता. सीबीसी गायडलायनाचें उल्लंघन जो कोण हावजान करता काय खंयचो मंत्री करता तो जेलान वयतलोच. आणि आयज न्हू 10,000 स्क्वेअर मीटर मागल्या माझ्या कडल्यान 10,000 स्क्वेअर मीटर मागल्या माझ्या डिपार्टमेंटान 10,000 स्क्वेअर मीटर मागल्या
सीबीसी उत्तर गाईडलायनाचे कोणी उल्लंघन केल्यार त्यांना सरळ भितूर घालपाचे आणि काय ना ही हांव भितर खंयच्याच घालपाची फायल तूं होम मिनिस्टर खंयच्याच न्ही. गोष्ट सीबीसी गाईडलायनाचे उल्लंघन करून हांव इम्प्लिमेंट करचो ना हे हे दिगंबर हांव कामत- माझें ठाम मत हा yes. आणि आमचे सरकार आणि उत्तर भारतीय जनता दिलं, पार्टीचे सर. नीती तेच हा स्पीकर सर, कितें उत्तर म्हाका दिलं. सांगू फुडल्या मेडिकल कॉलेजीचे मागला. उत्तर प्रश्न दिना म्हाका कितें आहा ते विचारा म्हणून सांगा स्पीकर सर, माझा प्रश्न कितें आहा तो? ओपोजिशन लिडरान स्पेसिफीक सांगला की ताका कितें उत्तर दिला ते आणि म्हाका कितें उत्तर मेळ्ळा ते ताका उत्तर एक भशेन दिला म्हाका एक उत्तर दुसरे भशेन दिला दोगांयचे क्वेश्चन पोस्टपोन केल्या कितें उलयत तो कितें टायमपास करपा येयला प्रश्न हो कितें टायमपास आहा, करपा येयला स्पीकर हांगा सर? ताका कितें जाय म्हाजे कडल्यान कितें जाय मेक अ क्लियर स्टेटमेंट ऑन द मेडिकल कॉलेज अँड श्री टेल मी दिगंबर कामत, वेदर तुमचा चीफ प्रश्न मिनिस्टर has given this statement. प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज has to be scrapped. बसून घ्या दिगंबर कामत तुम्ही प्रश्न विचारात तुमचे प्रश्न विचारा. तुमचे किती आसा? प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज has to be तुमचे किती प्रश्न scrapped. किती आसात Scrap it, Speaker sir. प्रश्न विचारा तुमचा या येस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 श्री बेंजी वेगस Speaker sir, स्टार्ट क्वेश्चन I'm Modak Abhyana. 2 बेंजी वेगस I'm asking him. तुझा विचार तुझा प्रश्न असा हा विचार घे विचार तुझा Speaker sir, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जेन्ना स्टार्ट जालें तें स्टार्ट जाल्लें दक्षिण गोंयच्या सगळ्या बारीक लोकां खातीर इन्क्लुडींग Yes. युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हजो प्रश्न कितें आसा म्हाका मिनिस्टरान आन्सर दिल्लें 2022 की अत्यंत गरजेच्यो वस्तू थंय जाय त्या म्हणजे एक कार्डिओलॉजी युनिट आनी एक तुगेलें न्युरोलॉजी युनिट म्हाका दिल्लें की एका वर्सा भितर करतले. विल मिनिस्टर टेल मी तुमचे उत्तर दिल्ल्यास तुमकां तुम्ही चलात जाग्यार बसात सगळे जाग्यार बसात जाग्यार बसात तुम्ही जाग्यार बसात न्युरोलॉजी तुमकां मंत्र्यान जे उत्तर दिले आसा तुम्ही जाग्यार बसात जाग्यार बसात न्युरोलॉजी अँड कार्डिओलॉजी आय एम नॉट आस्किंग स्पीकर सर म्हजे क्वेश्चन आहा 2 युनिट्स अर्जंट स्टार्ट करपाक जाय. तुम्ही जाग्यार बसात स्पीकर सर नर्सिंग कॉलेज आणि कितें हो सेपरेट इश्यू. आय एम मोर वरीड अबाउट द ट्रीटमेंट टू द कॉमन मॅन इन द साऊथ गोवा अँड वॉट इट सेज इट रिक्वायर्स कार्डिओलॉजी युनिट इट रिक्वायर्स न्युरोलॉजी युनिट. तुम्ही जाग्यार बसात म्हणजे Will the minister assure that by December he will start cardiology unit and neurology unit? Speaker sir, will the minister assure that by December he will start cardiology unit and neurology unit as he had promised in 2022? येस मंत्री तुम्ही एक मिनिट मंत्री आन्सर सांग रे डिसेंबर पर्यंत करतो म्हणून. डिसेंबर पर्यंत कर मरे. प्रश्न कोण विचारतात न्युरोलॉजी अँड कार्डिओलॉजी. न्युरोलॉजी अँड कार्डिओलॉजी युनिट. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 श्री वेंजी वेगस स्पीकर सर जा न्ही कसो जातलो पोस्टपोन क्वेश्चन माय क्वेश्चन पोस्टपोन क्वेश्चन हा स्पीकर सर म्हाका आन्सर दिवना दी मरे. Answer स्पीकर सर म्हाका आन्सर दिवना. Answer तुका मेळना जाल्यार आनी कोणा मेळपा ना. स्पीकर सर पोस्टपोन LQ 7A स्पीकर सर बसून घ्या स्पीकर सर स्पीकर सर पोस्टपोन LQ 7A my question I have asked specific